मोपा जोड रस्त्या खातीर उड्डाण पुलाचें काम नेटान चालू आसा। लोकांच्यो काजी, आंबे आनी फणस कातरून उडोवन उड्डाण पुला खातीर मार्ग मेकळो करतात। मोपा जोड रस्त्याच्या कामाक लागून थळावे शेतकार आदींच त्रासान पडल्यात, पूण उड्डाण पुला खातीर उरिल्लीं झाडांय कातरून उडयल्ल्यान शेतकारांचेर हावळ आयल्या। मोपा जोड रस्त्याचें प्रकरण सद्याक पंचायत संचालनालयान आडकून पडलां। 25 मार्चाक ह्या प्रकरणाची सुनावणी जावपाची आसा। पीडित शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाला त्याच्या खातीर न्यायालयान दरवाजे ठोठायल्ले आसा आणि हाचेर सुनावणी 25 मार्च रोजी जातली। वारखंड पंचायतीन ह्या कामांक स्थगिती दिवची ह्या खातीर कंपनीक नोटीस धाडिल्ली। त्या नोटीसेक आव्हान दिवन पंचायत संचालनाकडे हाचेर सुनावणी जाल्या आणि फाटल्या दिसांनी सुनावणी जावंक ना, पूण आतां फुडली सुनावणी फाल्यां 25 मार्च रोजी जातली। शेतकऱ्यांक आशा आसा ह्या सुनावणी सरकार आपल्या बाजून रावतलो अशें तांकां विश्वास आसा। सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एकदा तरी ह्या वाठारांत भेट दिवन शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची भेट घेवन तांकांय दिलासो दिवचो।